हाय सगळ्यांक दिव बरी सांज दिवं देवान तुमचेर बेसांवां घालूं आनी आयज डिसेंबराची 8 तारीख कोंसेसांव सायबिणीच्या फेस्ताची परब तुमकां आवडटा। सायबीण मायन जेजू लागीं मागोन आमच्या सगळ्यांची साबार बेसांवां घालची। जायते दिसांनी आमी भेटले कारण तियात्रा भायर आनी हांव तुमकां कितें सांगतलो हें चिंतून हांव मोदें मातशें व्हिडिओ करूंक फाटीं सोदतां, पूण तरी आसतना आनीक व्हिडिओ करूंक हांव तोजवीत करतलो तुमचे मेरेन पावोवंक। पयले सुवातेर तुमचो उपकारी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, कारण तुमी म्हजे व्हिडिओज पळयतात हाचे खातीर तुमी पळयतात म्हणून हांव व्हिडिओ तुमचे मेरेन दवरतां, हे व्लॉग हांव तुमचे मेरेन दवरतां। क्रिसमस लागीं पावत आयलो आनीक घराघरांनी लोक डेकोरेशन करूंक लागला। हांवें तर अजून स्टार्ट करूंक ना, आमच्या घरान अजून स्टार्ट करूंक ना। जायत्या घरांनी दिसती पडटा, म्हजी नदर एका घराचेर पडली आनी थंयसर डेकोरेशन आहा तें हांवें पळयलें। आनी ही एक कुशालकाय आमकां गोंयकारांक, व्हडल्यांतली व्हडली कुशालकाय, कारण नातालां लागीं पावली। कोणा एका फ्रेंडान म्हाका वाटी जाप केली, ताका लागून मातशें हांव स्लो जालो। आमी मागोया हे वरस बरे भाशेन गेल्यार पुरो आनी येता ते फुडलें वरस बरे भाशेन आयल्यार पुरो। हाय आमच्या घरांतल्यान भायर सरता आसतना केपें पुलीस स्टेशन आसा आनी थंयसर एक जंक्शन आसा, ते पुलीस आसता तालावन दिवपाक। हांवें बेल्ट घालूंक ना, पूण ताणें वळखीचे थांबोवंक ना, म्हाका जाप केल्या। डेकोरेशन म्हणटाना म्हाका उगडास आयलो। आयज सकाळीं फुडें म्हाका एक मेसेज आयली, मेसेज आमचो जॉन हेटाची। जॉन हेट म्हणटा तो म्हज्या बरोबर जेन्ना मारियो मनीसान मिनेजी स्टेटलो ग्रुप केलो तेन्ना हांव, रोजी आल्वारीस, मारियो मनीस आनी जॉन हेट्स चारूय जाणांची मोत एकठांय करून आमची चितप एक कडेन घालून आमी तो ग्रुप केलेलो। आयज मारियो आमच्या मदें ना। जॉन हेटाची म्हाका मेसेज आयली। जॉन हेट म्हणटा तो मारियोची सगळीं कामां करपी, ताचे तियात्रांतली हेर सगळीं कामां ताचो मॅनेजर कसो तो। सो ताची म्हाका आयज मेसेज आयली, कोणाकूय गोटे जाय जाल्यार आपूण कोत्ता म्हणून। जॉन म्हणटा तो बरो कार्पेंटर, गोटे कोणाकूय जाय जाल्यार क्रिसमसाक आमी गोटे कोत्तात। ते गोटे लास्ट टायम तेच्या पयलीं हांवें एक पावटी हाडलोलो, म्हाका उगडास आसा, बरेच बरे गोटे कोत्ता आनी सवाय सारखे। कोणाकूय जाय जाल्यार तुमी चिंचोणे वचोन जॉन हेट म्हणल्यार कोणूय सांगतलो। इगोर्जीच्या फुडल्यान ही वाटे सिमितेर आसा, सिमितेरीच्या दुसरे सायडीन जॉनाचें घर, रस्त्यार सारके रस्त्यार जॉन हेट्स। हांव जाय जाल्यार ताचो नंबर तुमकां हांगा डिस्क्रिप्शनान घालता। ताचे लागीं गोटे आसात, कोणाकूय डेकोरेशनाक गोटे करूंक जाय जाल्यार जॉन हेटा लागीं मेवतात। आतां तियात्र हांव वचूंक ऑलरेडी भायर सरलो। आयज तियात्र आसा चिकाली गांवांत, वास्को चिकाली। आतां बॉलमॅक्स सारको पावरफूल मनीस, पावरफूल पाद्री। आयज थंयसर तियात्र आसा उल्हासतारीचो, मजा सांगाताक राव। आनीक सिजन स्टार्ट जाला म्हणटच डेली शो जातात। 2 दीस शो आसोंक ना, 2-3 दीस म्हणटच 3 दीस हांव तुमकां मेळोंक ना। हे दुसरे कसले तरी व्हिडिओज हांवें तुमचे मेरेन पावयल्यात। हांव कितें भाशेन देव बरें करूं म्हणटा तुमकां, कारण तुमचो वेळ पिड्यार करून तुमी म्हजे व्हिडिओज पळयतात। हाचे खातीर देवान तुमची साबार बेसांवां घालूं। नवें वरस बऱ्यांतलें बरें वरस येवं तुमच्या घराब्याचेर, तुमच्या फामिलीचेर, तुमच्या वावरा धंद्याचेर देवान बापान बाळका जेजून साबार बेसांवां घालूं आनी तुमकां सदांच खुशाल दवरूं। तर आतां ओद्दे वाटेर आसा, चिकाली वचोंक वेता तियात्राक। फुडली म्हायती हांव तुमकां फुडें दितां। देव बरें करूं। आयज पाड्डे फेस्त आनी हांगासर भायल्यान फेरी बोलेली आहा दिसती पडटा। खाजेकार खाजे घेवन बसल्यात। आनी आयज मारगांव होली स्पिरिटान फेस्त म्हणटोच हांगासर खूब गर्दी आसा। मारगांव पावलेलो आसा, भरपूर लोक हांगासर। तरी आसतना एक बरें फेरी तांणी एके सायडीन दवरल्या आनी लोकांक वचोंक वाट उक्ती केल्या। हो देखावो हांव इगोरीच्या फुडल्यान भितर सरता। ट्रॅफिक जॅम आसा।
आनी हो फुडें दिसती पडटा तो इगुर्जेचो देखावो. आयज हे इगुर्जेन सायबिणीची परब जाल्या. म्हाका सायबिणी लागीं आमचेर साबार बेसांवां घालूंक, गोंयकारांक आनी आमचें गोवा शार राखूंक आनी सांबाळूंक. सो तेका दिसती पडटा ती जावन आसा होली स्पिरीट चर्च मारगांव. आनी हे तरेन हांगासर तियात्र सुरू करपाचो वेळ जालो. लोक भितर सरता.